मंगळारा वाळपयचो आमदार तशेंच गोंय राज्याचो भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन वाळपय तालुक्यांत उजो पालोवपी दळाच्या नवी इमारत बांदपा खातीर बुनयादी फातराचें उक्तावण केलें। वाळपयन जाल्ल्या ह्या कार्यक्रमाक थळावो जिल्हा पंचायत वांगडी, पंच वांगडी, वाळपयच्या उजो पालोवपी दळाचो मुखेली आनी हेर माचेर आसले। वाळपयकारांक नोकरे मेळटलेच, कोणीच भिवपाची गरज ना। 2012 ज्या उमेदवारांक नियुक्त पत्रां दिल्लीं ती कचऱ्यान उडयात, ताचो कांयच फायदो ना अशें मंत्री राणे उक्तावण सुवाळ्याक माचये वयल्यान उलयलो। हांव एकूच सांगूंक सोदतां, तुमी आयज वाळपय आयला म्हणून की भुरग्यांनी नर्वस जावपाची गरज ना। नोकऱ्यो ह्यो येतल्योच, आमच्या भुरग्यांक त्या नोकरी मदीं संदी गावतलीच। आनी कितें आसा, कांय भुरगे बेश्टे गडबड करता की 2012 ऑफरी दिल्ल्यो आनी कितें जालें, आरे ऑफर केले ते गोबरान डस्टबिनान उडयात। ते ऑफर त्यांना लॅप्स जाले ते पोस्ट, ते आनी उलोवपाची गरज ना आनी तेका कांय म्हत्व ना। एक लोकांनी धरूंक जाय की आयज पर्यंत हांव जेन्ना मंत्री जाला तेन्ना लोकांक फुडें काडपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा। आयज भुयपाल चॅक नाका आसूं दी, मळपण आसूं दी, तुजे आंबेले आसूं दी, तुजे कोताडे आसूं दी, तुजे गुळणे आसूं दी, मोल्ले आसूं दी, मावशी आसूं दी, आमी भुरग्यांक वयर काडपाचो सदां प्रयत्न केल्लो आसा। केन्ना केन्ना कोण तरी विचित्र प्राणी येता, तेजे तकलेन आयडिया वयता, वेगवेगळे आयडिया वयता आनी मागीर कितें जाता की मागीर त्रास जाता तेका। जर ते सरकारान लॅप्स जाला तेका उपाय काय ना, नवीन पोस्ट आमी काडटा, नवीन पोस्ट आमच्या भुरग्यांक संदी गावतलीच। आनी भुरग्यांक ह्या तरेचे पोस्ट गावतले म्हणून म्हाका धांवपळ करची पडटा वास्तू उबे करपाक। फाल्यां जर हांगा वास्तू बिचोली उबे जाता फायर डिपार्टमेंटाचे नवे हे फायर स्टेशन आमचे वाळपय उबे जाता, हे जाले उपरांत ऑटोमॅटिकली फायर फोर्सची आनी गरज पडटली। फायर फोर्स आमकां आनी जाय, सत्तरी वाडली। हॉस्पिटलाचें काम आतां पूर्णपणे जाल्लें आसा, ते बी मायनर ऑपरेशन ते करपाचें हांवें डिसेंबरान सांगलेलें, मातशें वेळ लागलो कित्याक एअर कंडिशनिंगचो कितें विशय आसलो। आमचें एअर कंडिशनिंग तेन्ना श्रीपादन करून दिलें तेन्ना वाळपय ते चलनासलें, ते बी ऑडिटोरियमांत चलपाक चालू जाल्लें आसा। आनी कांय हरकत ना, आमचे ल्हान ल्हान जे हॉल आहा आमी त्यो सगळे हॉल एअर कंडिशन करूं शकता। आमी स्पॉन्सर कोणा कडल्यान करून एअर कंडिशन 2-3 काय 4 एअर कंडिशनां लागतल्यो, पूण त्याच बरोबर आमकां एक वेगळ्या तरेचे लायफस्टायल, एक वेगळ्या तरेचे राहणीमान लोकांचे सुदारपाचो आमचो प्रयत्न आसा। सगळीकडे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटचे काम फायनल टीएस आनी फायनल स्टेज ऑफ सँक्शन आयिल्ले आसा, बिरोंडाचे आयिल्ले आसा, पिसुल्ल्याचे आयिल्ले आसा, पर्याची आयिल्ली आसा आनी हांगा आमकां दाबोसचें पाणी मावशी पंचायतान लोकांक आयज पर्यंत त्रास जाता, ते त्रास जावं नये तेका बी एक वाट काडपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा। पत्रकार आसात आनी ते कांय गजाली आमच्या सामकार हाडटात म्हूण आमकां काम करपा खातीर मार्ग मेळटा अशें सांगून उक्तावणाक हजर आशिल्ल्या पत्रकारांची तोखणाय केली। पत्रकारांक अड्रेस करता कित्याक तुमच्या माध्यमांतल्यान ही म्हायती लोकां कडेन वयतली। नेगेटिव्ह कितें जाता तेन्ना ते बी तुमी आमचे नजरेक हाडून दिल्यार नो प्रॉब्लम, कित्याक आमची गती तशी आहा की आमी जे आमचे कानार येता। दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणेची मुजत वाडोवपाचो प्रयत्न आसा। कोणी केल्ली ना जाल्यार आतांच करून घेयात, ना जाल्यार आनीक परत संद मेळची ना अशें मंत्री राणेन सांगलें। DSSY कार्ड ह्या परत ह्या म्हयन्यात आमी चालू करता, म्हणजे एक म्हयनो आनीक वाडयता। म्हणजे तुमकां कोणी कार्ड करूंक ना, कोणाक कार्ड रिन्यू करूंक जाय ते आमी ओपन करता, म्हणजे परत एकदा तुमी ते रेजिस्टर करूंक शकता। आनी गरज आहा आनी एक म्हयनो नाल्यार आनी 2 म्हयने ओपन दवरल्यार काय हरकत ना, कित्याक कांय लोक चुकले, कांय लोकांनी डेडलायन मिस केली, कांय लोकां कडेन आयज पर्यंत कार्ड ना, कार्डाची गरज आहा। आनी आमी ऑलरेडी निर्णय घेतला, हांव फायली खातीर फक्त रावला, ते येतकूच ते DDSS स्किमीचे कार्ड परत एकदा कोण ना तो वचून ते रिन्यू करू शकता। वाळपय खातीर सेपरेट आमी कॅम्प घेतले, ज्या माध्यमांतल्यान आमचे लोक रेजिस्टर करू शकता। बाकी कडेन बी आमी चालू करतले, पण विनंती करता की हे फावट जेन्ना ओपन जाता चुकू नाका, नाल्यार परत आनी ते ओपन जावचे ना। हे लास्ट आमी विनंती केला की एक म्हयनो आमी ओपन दवरपाचो विंडो पिरियड दवरपाचो, म्हणजे तुमी ते करू शकता आनी ह्याच तरेन आमी एकत्र रावन विकास हो करुया।